मोदी येऊन राहता सर काल दिल्ली विजीट केल्ली हांवें स्पेशली आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां मेळपा खातीर हांव पर्सनली तांकां मेळ्ळो राज्यांतली आतांची कोरोनाची स्थिती जी कितें आसा तांकां एक्सप्लेन केली आनी कोवीड मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन आमी करता तें तांकां सांगलें आनी सो ताज्या उपरांत राज्यांतली आर्थीक स्थिती पॉलिटिकल बाकीचो सगळो सिनारियो तांकां एक्सप्लेन केलो आनी ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तांच्यांनी राष्ट्राक उद्देशून तेंचें भाशण केलें तेंच्यांनी तें सांगलें कंप्लीट लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन आमकां सर्टन प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय होम मिनिस्टरांचें म्हणणें तशेंच आशिल्लें तांकां सर्टन प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्याच धर्तीचेर फाल्यां हांवें जी हाय पॉवर कमिटी मिटींग सगळ्यांक एक हांव हेल्थ मिनिस्टर परत रेव्हेन्यू मिनिस्टर सगळे सेक्रेटरीज कन्सर्न हाज्या दोन तरेन एक आमी मेडिकली कशा पद्दतीन प्रिकॉशन्स घेवपाक शकतले कशा पद्दतीन मॅनेजमेंट करपाक शकतले हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन जाता ही सगळी एक मिटींग आनी ताज्या उपरांत आमच्या राज्यांत कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ताज्या संदर्भांतली आनी फाल्यां 12 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही रेस्ट्रिक्शन्स आसतली ती डिक्लेअर केली वयतली रुटीन जी केस आसा तेजेर डिस्कशन जे आसा ताजेर आमी जरी ब्रीफ केला बट रुटीन जी केसीस असल्या कारणान वॉटेवर द थिंग आमकां पळोवचें पडटलें फुडली डेट केन्ना लागता सर आनी एज रिगार्डींग द बोर्ड एग्जाम्स ताजेर बी कितें डिस्कशन बी जाल्लें म्हणजे लॉट ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ स्टुडंट्स ऑफकोर्स प्रोटेस्ट हो सेकंडरी विशय आमी पयलीं सांगलें का प्रोटेस्ट करपाची गरज ना अकॉर्डिंग टू दॅट वॉटेवर डिसिजन कितें घेवपाचें तें फाल्यां घेतलें वयतलें थँक्यू सर